नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतकाच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबेरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडले 3 दीस झडटलो पावस। 19 तारखेक आसतलो पावसाक नेट, हवामान खात्याचो अदमास। ठाण्या वाळपय विजेचो शॉक लागून लायनमॅन आगताक सोंपलो। वीज खातें करता कारणांचो तपास। फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान तार न्हंयच्या कुशीक पडल्यात कोयराच्यो राशी। प्रकरणा कडेन थळाव्यांनी तशेंच म्हापशेंच्या नगरपालिकेन केला दुर्लक्ष। मांद्रे मारानाक लागलो उजो। देवरूख संस्थेन लायिल्ली हजारांनी झाडां गेली हुपून। कितलींशींच वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या वास्को नुस्त्या बाजारात निमाणें काम सुरू जावपाची चिन्नां। आनी फोंडे वाठारांतल्या न्हंयांनी आनी तळयांनी बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान उपाय येवजणे खातीर जाली बसका। आतां खबरो विस्तारात। कर्नाटकांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडले 5 दीस गोंयांत पावसाचो हवामान विभागान उक्तायला अदमास। फाल्यां 19 तारखेक पावसाचो नेट चड आसतलो। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो आनी हो वेग वाडून वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावस पडपाक शकता। देखून दर्या खळबळिल्लो आसतलो। तेन्ना नुस्तेमारांनी दर्यान वचची न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान कळीत केला। मंगळारा सांजे दमट हवामान आशिल्ले उपरांत राजधानी पणजे सयत ताळगांव, सांखळे, अजोशी, मंडूर, वास्को, सत्तरी वाठारांत पावसान हाजेरी लायली। सांखळेत चड पावस पडिल्ल्याचें कळटा। विजेची लायन सारकी करतना ठाण्या सत्तरीचो लायन हेल्पर संजय गांवकार आगताक सोंपलो। वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून संजय सोंपलो म्हणून आरोप करीत संजयाच्या फामिलीन ताची कूड घेवपाक न्हयकार दिली। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार देवया राणे आणि विश्वजीत राणेन संजयाच्या मरणाचेर दुख्ख परगटायला। ह्या घडणुकेचो तपास करपाचें आश्वासन वीज मंत्र्यान दिला। विश्वजीत राणेन आपल्या प्रतिश्ठा नात्यांतल्यान 2 लाख रुपयाची मजत ताका केल्या। वाईट म्हाका एकदम वाईट दिसलें। प्लस तेंचे फॅमिलीक आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी 2 लाख आमी फॅमिलीक जाले, पण पयशांनी जीवन कोणाचें गेल्यार परत येवं शकना आनी हें कशें घडलें तेचे सगळें सुदीन ढवळीकर कडेन चर्चा करून म्हायती काडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। पूण तरी बी ताबडतोब मदत कितें आहा आनी तेंची फॅमिलीचें कितें आहा सिच्युएशन तें सगळें म्हायती काडपाक आमच्या ऑफिसाक हांवें लायिल्लें आसा। गोंयांत पळयत्या त्या वाठारांनी कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। नगरपालिकेन कोयराची बऱ्या तरेन वेवस्था करून लेगीत लोक कोयर हाडून उक्ताडार उडयतात। फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान तार न्हंयच्या कुशीक खूब प्रमाणात कोयराच्यो राशी जावन पडिल्ल्यो। ह्या प्रकरणाचेर थळाव्यांनी तशेंच म्हापशेंच्या नगरपालिकेन लेगीत दुर्लक्ष केलां। म्हापशेंच्या नगरपालिकेचे कामगार करता तरी कितें असो प्रश्न थळाव्या लोकांक उपरासता। कोयर काडपाची निविदा दिला तो कंत्राटदार कितें करता हें कळना। ह्या प्रश्नाचो नगरपालिका केन्ना सुटावो करतली असो प्रश्न थळाव्यांच्या लोकांक पडला।
जेवता तुमी जेवताना उठते हांगा घाण उडयता एक डंपिंग एरिया करपाचें हांगा पळय कशें घाण घातलेलें आसा हांगा पार्सलां सगळीं हे तुमी पळोवंक शकता पळय अशें हे हांगा बोर्ड मारल्या प्रमोद सावंत आमचो आमदाराचो सगळ्यांच्या थंय आसा ते कितें ते पळया तुमी घाण हे आतां जे पंचायत एरियाचे म्युन्सिपालिटीचे लोक आसा ते खंय न्हिदले स्टाफ घरान इतल्या पगार हांकां मेळना काय कितें म्हाका काय सजमान आसा कोणा टेंडर दिला तरी टेंडर घेतलो आनी कितें केलो पयशे घेतले तो घरा रावलो आपले हे कोण करतलो हे केन्ना तुका आयचो काय खंय आसचो ना बाबा म्हणजे कितें कांयच ना समाज करपाचें हांगासर हे आतां 2 म्हयने जाले हांव पळयता हांगासर आमी हांगा पावना कितें आयज कटेल फाल्यां लोक कितें म्हणटा तो ऑथरायज डिपार्टमेंट म्हणटा कितें हो प्रवीण जो म्हापसा यूथ हे मिडियाक घेता आनी काडटा मिडियाकूय काम ना हांकां काम ना मिडिया कोण बेकार नासता हें दाखोवचें पडटा जेणी तेणी आमी हे आमी दाखयसर रावता हे आतां केन्ना काडटले आयज डेट पळय तुमी कितें ती सो लोक पळया कितें करता ते येवन केन्ना काडटा गव्हर्मेंट मांद्रे जुनसवाडा हांगा दोंगर वाठारांतल्या माळरानाक उजो लागून हजारांनी झाडांक हुलोप लागलो ल्हान झाडां करपून गेली पेडणे पुलीस स्टेशनांत उज्याची कागाळ केल्या थळावो आमदार जीत आरोलकरान उजो लागिल्ल्या वाठाराची पळोवणी करून उजो लागपाक कारण आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरा आड कागाळ नोंद करपाक पेडणे पुलिसांक सांगला तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरान कितली लुकसाण जाल्या ताची भरपाय बेगीन दिवची अशी ह्या पावसांत जितली झाडां जळ्या तितली परतून लावन दिवची ही जापसालदारी तांकां दिला अशें जीत आरोलकरान सांगलें जुनसवाड्यार सरकारी मालकीची सुमार 7.5 लाख चौकण मीटर जमीन आसा तातूंतल्या सुमार 3000 चौकण मीटर सुवातेच 20 खात्याचे उपविभागीय कार्यालय जावपाचें आसा आमी पावर सबस्टेशन जो हांगासर येवपाचो आसलो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पावर डिपार्टमेंटान अलॉट केल्ले आतां तेंच्यांनी सुपरवायझर धाडला कॉन्ट्रॅक्टरान आनी विदावट इंटिमेटींग हांगासर तेंच्यांनी ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी आतां गांवचे आमचे मांद्रेचे भुरगे इतले कितलीशींच वर्सां जालीं झाडां लायताले आनी सगळ्याक वचत ते झाडां लायलेले आनी तेंचेर उजो घातलो तो उजो आख्ख्या दोंगराक पेटला तो कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आहा हांगासर की तेणी विदावट डिमार्केशन विदावट इंटिमेटींग द डिपार्टमेंट ते हांगासर येयले आनी हांगासर सगळे नाशाडी केली जी झाडां लायलेली ती सो तेका लागून आतां इन्स्ट्रक्शन दिलां पुलिसाकूय दिलां आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपोवंक लायला आनी जितले लुकसाणी जाल्या तितली कॉन्ट्रॅक्टर विथ तेचे लेबर्स घेवन आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आसले जाल्यार झाडां ह्या मनसुनाक तेंच्यांनी सगळें लावन घेवपाची जबाबदारी तांकां दिल्ली आहा सो इमिजिएटली एक्शनूय घेतला वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर हांच्या कडेन संयुक्त बसके उपरांत तात्पुरत्या जाग्यार स्थलांतर करपाक आनी वास्को नुस्त्या मार्केट बांदपाक मदत करपाक विक्रेते मान्यताय दिला उपरांत कितलीशींच वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या वास्को नुस्त्या बाजारात निमाणे आशेचे किरण दिसता साळकरान नुस्तें विक्रेत्या प्रमाण बाजार बांदपाचें आश्वासन विक्रेत्यांक दिलां जाल्यार नुस्तें विक्रेते फुडारी फादर मायकल म्हणटा निमणो वास्को आमदारान आपले उतर पाळून बाजाराच्या आवारा भायर नुस्त्याची विक्री बंद केल्या इतलो तेल हें तर काम उरले फाटीं जाल्यार कित्याक भायल्यान विकता पळय तें बंद जायना आसलें एटलिस्ट दाजी बाबान एक फावट आपलें उतर दिलें आनी कितेंय जावं ताणें कशेय भाशेन आपलें जाता पळय ते भाशेन हें पळय मेजर फोर्स भायल्यान विकतालो तो सद्याक बंद जाला आनी हे भाशेन आमच्या नुस्तें विकतल्या भयणाक एक खात्री जाल्या खरेंच दाजी बाब आपलें उतर दिता पळय तें पाळटलो आनी म्हाकाय जाल्यार खात्री आहा तरी तर खूंय तरी आसतना जितले फोर्स आहा जाल्यार हें ताणें उतर दिलां आपूण तें बंद करतलो कित्याक भायल्यान विकपाक परमिशन नासतना जाय म्हणटच ताका परमिशन ना म्हणटच खंयच्या वखदार खंयचेय ऑर्डर करून तांकां विकपाचें बंद करूं येता सो आज आमी परते फादराक घेवन आयिल्ले फादर तांचो रिप्रेझेंट मीटिंग करचो ताका तांचेर खूब हे अनुभव आनी आमकांय बी सो आमी फादराक मदीं दवरून अशें सगळें हें करताले सो आज खंय तरी ती हॅपी आसा की भायर सगळें बंद जालां थोड्यो गजाली आसा त्योय तांणी आमकां सांगल्या आनी त्योय सेटल जातल्यो आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान म्हाका दिसता बेगीनूच हो मार्केट बांदपाक आमी स्टार्ट करतले
आतां सद्याक तांकां शिफ्टिंग करपाचें बी कितें प्लॅन केला? मे बी ह्या 15 दिसां भितर प्लॅनिंग चालू आसा. तुजो हे 15 दिसां भितर थंय शिफ्टिंग टेम्पररी लोकेशन टेम्पररी लोकेशनान शिफ्टिंग करतले. आनी तांकां शिफ्टिंग करतकीर हांगा काम चालू हय, जातलें. ताच्या पयलीं फादराक सांगलां आमी एक मेमोरेंडम करून तांकां कितें जाय कशें जाय तें करून फादर करतलो. मागीर आमचो CEO बी बसून आमी एक सॉर्ट आवट करतले आनी 15 दिसां भितर शिफ्टिंग जातलें मागीर. फोंडें वाठारांतल्या न्हंयांनी आनी तळयांनी बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान ते संबंधी सुरक्षेचे उपाय करपा खातीर फोंडें म्हालाचे उपजिल्लो अधिकारी प्रदीप नायक हांणी काल सकाळीं विविध अधिकाऱ्यांची बसका घेवन चर्चा केली. म्हालांत आशिल्ल्या तळयांची संख्या तशेंच हेर म्हायती दिवपाचो आदेश कृशी आनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलो. काल घेतिल्ले बसकेत मामलेदार विमोद दलाल, गोवा कॅनाचे रोलांड मार्टिन्स, फोंडें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी सुनील मोरजकार, पुलीस उपनिरीक्षक रश्मी बाईडकर, सहाय्यक कृषी अधिकारी ओमकार देसाय आनी हेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हालांतल्या विविध बागायतींत आशिल्ल्या तळयां भोंवतणी दुरीग बांदप गरजेचें आसा. ते खातीर सगळ्या बागायतींत आशिल्ल्या तळयांचे स्थिती विशीं म्हायती एकठांय करपाचो आदेश उपजिल्लो अधिकारी प्रदीप नायक हांणी दिलो. ह्या वेळार रोलांड मार्टिन्स हांणी बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची एकमेकांक सहकार्य करपाचें आवाहन दिलें. खण वेवसाय बंद केल्ल्यान गोंयांत जायते कडेन आशिल्ल्या खणीच्या खंदकांनी पावसाच्या दिसांनी उदक भरून धोक्याची परिस्थिती जावपाची शक्यताय आसा. हे मतीन दवरून ताची पळोवणी करूंक जाय. ती उपाय येवजण करपाचो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान संबंदीत सरकारी यंत्रणेक दिला. मंगळारा सांजे मुख्य सचिवान जलस्त्रोत खाते, खण खाते आनी संबंधीत हेर खात्यांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन धोको आशिल्ल्या खण खंदकांची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाक सांगलो. जंय गरज आसा थंय सद्या खंदकांत सांठिल्लें उदक काडपा खातीर पंप बसोवपाचे आनी पावसा मातयेचो भराव सकयल येवपाची भिरांत आसा ताचेर ताडपत्री घालून सुरक्षा उपाय करपाक जलस्त्रोत खात्याक सांगला. गोंयांतल्या कांय दर्यादेगांनी तेलाचे गुळे आयिल्ल्यान दर्यादेगो काळवंडल्यात. तशेंच हे रसायनीक तेल गुळे आशिल्ल्यान तांचो पर्यावरणाचेर परिणाम जावपाक शकता. ह्या तेला गुळ्यांचे नमुने घेवन तांची तपासणी जातली. ते दर्यांत कशे आयले हाची पळोवणी जातली. ते मेरेन पर्यटकांनी दर्यांत न्हावपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सुनील कुमार सिंग हांणी दिल्या. फाटल्या वर्सा ह्याच दिसांनी गोंयच्या कांय दर्यादेगांनी अशेच तेलागुळे आयिल्ले. हे तेलागुळे वाडट्या प्रदुशणाक लागून जावपाक शकता वा ते दर्याच्या भितरल्या जमनींतल्यान भायर येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. तशेंच एखाद्या तेल व्हरपी बोटींतल्यान तेल गळटेक लागून ते दर्यांत पातळपाची शक्यताय उप्रासता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या हॉटेलांचो FAR 20% वयल्यान 30% जाल्यार शारी वाठारांतलो FAR 40% करपाक नगर नियोजन मंडळान मान्यताय दिला. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही म्हायती दिली. ह्या निर्णयाक लागून हॉटेल वेवसायिकांक थाकाय मेळ्ळ्या. तितल्या सुवाते भितर व्हड हॉटेल बांदपाक आतां वेवसायिकांक शक्य जातलें. नगर विकास मंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला नगर नियोजन मंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेत म्हत्वाच्या निर्णयांचेर चर्चा जाली. तशेंच प्रकल्पाचे बांदकाम सुरू जाले उपरांत बांदकामांत हेर सवलती मेळच्यो नात. पयलींचे नेम तशेंच अटी प्रमाण बांदकाम पुराय करचें पडटलें.
बुधवारा सकाळी कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या बिल्डिंगे कुशीक केप्या शेल्डे वाठारांतल्या मल्लेश बाला नायकाची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मल्लेश चुडा मार्केटात भाजी विकतालो. मंगळार सांजेर तो घरा भायर आशिल्लो आनी बुधवारा कुडचडेच्या एका शेतात ताची कूड सापडिल्ल्यान कुडचडे वाठारात चर्चा करपाचो विशय जाल्लो. पुलिसांनी ही घडणूक अनैसर्गीक म्हणून मरण नोंद केल्या. कुडचडा पोलिसांनी घटनास्थळाचेर वचून फुडल्या तपासा खातीर ताची कूड मडगांवच्या हॉस्पिटलांत धाडल्या. पेडणे खारेबांद हांगा गांधी तीर ह्या वाठारांत गणपती विसर्जन करपाच्या जाग्याचे सुशोभीकरण जालें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें काम हुमकळून उरिल्लें, मात आतां हें काम पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस परगटायला. हें काम पुराय जाल्ल्या खातीर नगरसेविका आश्विनी पालयेकार, नगराध्यक्ष महादेव शेणवी देसाय हांचे थळाव्या लोकांनी उपकार आटयले. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकी ह्या सुवातीचे उद्घाटन जातलें. ह्या वेळार नगर सेविका आश्विनी पालयेकार, नगराध्यक्ष महादेव शेणवी देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. कावन्सिलराच्या उपक्रमान तेंच्या पुढाकारान हांगासर एक प्लॅटफॉर्म बऱ्यापैकी प्लॅटफॉर्म आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगासर पेडण्यातले खुबशे गणपती विसर्जीत केले वयतात आनी ह्या स्थळाक, ह्या पवित्र स्थळाक नांव दिल्लें गेलें आसा गांधी तीर. गांधी तीर कशें तर हांगासर गांधीजींचे अस्थी हांगासर विसर्जीत केल्ले म्हणून ह्या स्थळाक गांधी तीर अशें नांव दिल्लें गेलें आसा. सो हांव हांगासरल्या कावन्सिलराक तशेंच आमच्या आमदाराकय शुभेच्छा दिता. हांगासर आमकां बरें एक स्थान, एक बरो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या कारणान आनी जेचो आमकां भविश्यान असोच उपयोग जातलो आनी आमी एकाच लागून ताका धन्यवाद दिता. धन्यवाद. खूप जणांना उत्सुकता होती. गेली अनेक वर्ष हे स्थान गणपती विसर्जनासाठी वापरण्यात येत होतं, पण त्याचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. मात्र अश्विनी पालयेकर यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांचे पती अरुण पालयेकर यांनी पुढाकार घेत देशप्रभूने या स्थानकाला जागा सौंदर्य करण्यासाठी NOC दिल्यानंतर ही आज जागा सुशोभीकरण होत आहे. याचा आम्हाला आणि सर्व पेडणेवासियांना अभिमान आहे. धन्यवाद. राष्ट्रीय सर्ती खातीर खेळा खात्यान सावळवाडो पेडणे हांगा स्थापन केल्लो इंडोर स्टेडियम खेळगड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळावो नागरीक आनी आदलो उपनगराध्यक्ष गजानन सावळ देसाय हांणी उक्तायला. राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारा वांगडा तालुक्यांतले मुखेल स्टेडियम आशिल्लें मैदान दुरुस्त करपाची येवजण खेळा खात्यान केल्ली आनी ते येवजणे खाला 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर सावळवाडा पेडणे हांगा 37 कोटी रुपया खर्च करून एक इंडोर स्टेडियम बांदिल्ले. सद्याच्या घरांतल्या स्टेडियमाची स्थिती बरी बारीकसाणेन पळयल्यार ह्या वाठारांतली सुविधा कळम जाल्यात अशें दिसून येता. दाबोळी विमानतळा लागसार एक बांदकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण एक बांदकाम मोडलें. वाठारांतल्या हेर 44 बांदकामांक सर्वोच्च न्यायालयान अंतरीम स्थगिती मेळोवपाक यश आयलें. ह्या बेगर फामिलीक रावपाक सुवात ना अशें तांचें म्हणणें. घर मोडल्यार लेगीत कुशीक खोप बांदून रावतले अशें ह्या फॅमिलीचें म्हणणें. कोरोना महामारीत हातांत काम नाशिल्ल्यान त्रासांत पडिल्ले अशें तांचें म्हणणें आसा. इसका मेन लफड़ा है नेवी वाला क्या है जो देखो तो सर इतना सभी लोग किया पहला से घर में सबसे पहला बांधा मैंने ही ये भी मैं मान के लेता है बाद में इसने बांधा बाद में उसने बांधा बाद में वो मंदिर ही बांधा ये सभी लोग केस में इसके लोग बचा मैंने केस नहीं किया सर क्योंकि मेरे लड़ने का ताकत नहीं मेरे पे क्योंकि यही सब लास्ट में 2017-18 में मेरे को डेमोलिशन नोटिस आया था तो मैंने हाथ जोड़ता मेरे से होने वाला नहीं क्यों मैं सब घूम के देखा क्या हालत है मेरे को मालूम है कुछ इसके लिए मैं बोला जब भी आता है तो थोड़ी जवाब
पावसाळ्या पयलीं पेडणेच्या सगळ्या रस्त्यांची कामां करून घेतलो अशें थळावो आमदार प्रवीण आलेकरान सांगलें. रस्त्याची कामां खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लीं, पूण कांय कारणांक लागून ही कामां आडकून पडलीं. आतां जाता तितले बेगीन रस्त्याची कामां करून घेतलो अशें आर्लेकर सांगता. पेडणेच्या 4 प्रभागांतल्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाक बुधवारा सुरवात जाली. रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत प्रवीण उलयतालो. इतली कामां बेगीन करून तेंची दितले आनी अशेंच पेडण्याक लागून हांवें सदांच सांगतालो रोड आमचे सर्वीस रोड आमचे सगळे पिड्ड्यार जाले. त्या टायमार हांवें तांकां सांगलेलें ते करून दिवचे म्हणून. तेंच्यांनी आतां ते सगळे ऑलमोस्ट 70% आमकां ते रोड करून दिल्ले आसा आनी थोडे आतां 20% कितें उरलां तेंचें काम ते पावसा पयलीं ते सगळे हांव पूर्ण करून घेतलो. आनी अशीच कामां हांगासर स्पिडान आसतलीं पेडण्यान. जाता तितलीं कामां बेगीन करून आनी फास्ट करून दितलो आनी पावसा पयलीं सगळे रोड आमचे बरे आसतले. ते फायली अडकून दवरलेले हेज्या पयलीं त्यो फायली आतां सगळ्यो म्हाका जाता तितले बेगीन सगळ्यो काडच्यो पडल्यो आनी ही कामां जाता तितली फास्ट करून दिवची पडली. ही कामां खूब पयलीं जावंक जाय आसली पूण ती जावंक ना. ती आतां हांव जाता तितली फास्ट करून घेतलो. कोडार आनी ओकाम हांगासरले दूधसागर न्हंयेत बुडून मरण येवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान फोंडे पुलीस आनी फोंडे अंत्रुज पत्रकार संघा वतीन घातक थळांचेर तक्ते लावन जागृताय केली. ह्या वेळार फोंडे पुलीस स्टेशनाचे उपअधीक्षक CL पाटील, निरीक्षक विजयकुमार चोडणकार, सहाय्यक उपनिरीक्षक जितेंद्र गावडे, फोंडे अंत्रुज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पै, सदानंद सतरकार, विवेक प्रभू आनी हेर पत्रकार हाजीर आशिल्ले. सध्या गरमेपासून सुटका मेळची हे खातीर लोक विविध सुवातांनी न्हंयेचेर न्हावपा खातीर वतात. पूण पेंवपाक येनाशिल्ल्यान खुबश्या जाणांक बुडून मरण येवपाचे प्रकार घडटात. दूधसागर न्हंयचेर कितल्याशाच सुवातांनी घातक थळ आसात. थंय फुडारांत लोकांनी न्हावपा खातीर येवचे न्हय म्हणून तक्ते लायल्यात. घातक थारात आशिल्ल्या सुवातांनी लोकांनी न्हावपा खातीर वचचे न्हय अशी अदीक म्हायती पुलीस उपअधीक्षक CL पाटीलान दिल्या. ही पोड्डार एरिया आणि हांगासर गेल्या कितल्याशा वर्सांनी खुबशे ड्रावनींग डेथ जाता. जे भुरगे पिकनिकेक येता कितले सांगून कितले हे करून आयकना, खंयच्यानी तरी वाट काडटा आनी हांगासर येता. सो एवरी टायम पॉसिबल जायना आमकां येवन हांगासर प्रत्येकाक सांगपाक. सो लास्ट 2 दिसां पयलीं एकटो भुरगो मेलो, तेच्या पयलीं 2 स्टुडंट मेले, तेच्या पयलीं आनी कोण चालूच आसता. हो एक ड्रावनींग स्पॉट जाल्लो आनी एकदां पिकनिकेक गेल्या उपरांत आउट ऑफ हे एन्थुजियाजम एकार एक उडयो मारता उदकान आनी मागीर तांकां डिफिकल्ट जाता. थोड्याक स्विमींग येना, ते भायर सरपाक शकना, डीप एरिया आहा थंय मागीर घुस्पतात आनी मागीर डेथ जाता. सो यंग जनरेशनाचे भुरगे आहा बिटवीन 18 to 30 हेच्या भितरले चडशे हांगासर डेथ जातात. म्हणून आमी हे फोंडा पत्रकार संघान आमी एक दीस सगळ्यांनी एक मिटींग घेवन डिसायड केलें की हांगासर एक बोर्ड लावया आनी कांय जाग्याचेर बोर्ड लावया म्हणून. सो त्या प्रमाणे आज आमी हो एक बोर्ड लायला, सायन बोर्ड, जेका पळयतकूच एटलिस्ट जे हांगासर येता पार्टीक वा पिकनिकेक येता तांकां कळपाक शकता की हांगासर एक डेंजरस स्पॉट आहा म्हणून. पणजे महानगरपालिकेन कांपाल वाठारांत सध्या गटार वेवस्था सुरळीत करपाचें काम हातीन घेतलां. मात हें काम करतना खुबश्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्यो आडमेळ्यो येतात. तातूंतली म्हत्वाची आडखळ म्हटल्यार केबल्स आनी उदकाची पायपलायन. चडशा कंपनींनी गटारांतल्यान केबल्स आनी उदकाची पायपलायन आशिल्ल्यान गटाराचें काम सध्या आडखून उरलां. गटार खणून दवरिल्ल्या कारणान येरादारीक आडखळ निर्माण जाता. तर ही आशिल्ली गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच सडेतोड नाग हे गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार येता. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.